आमच्या ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट वा कृष्ण नाईक दरेपेत आमचे काँग्रेस पार्टीक सोडून गेला वो रिजायन केलो आनी रिजायन वो आमकां ते दिवंक ना म्हणटच तो आप खोशयेन गेला ताका आमी शुभेच्छा दिता जे सुवातेर गेला तेणे आपणाचें पॉलिटिकल कॅरियर बरे भशेन करचें। आतां मुद्दो असो येता आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट कित्याक गेलो काय पेडण्यान काँग्रेस पार्टी बरी वयर सरताली आनी नदरेक येताली हाचे वचून कळोन येता की ऑपोजिशन पार्टीक आमची गरज पडली की आमच्या अध्यक्षा केल्यार आमी खरेंच जिखतले म्हणून। आतां आमचो अध्यक्ष गेला पूण ब्लॉकाचे सगळे मेंबर एकवटान एकेच सुवातेर आसतात। आतां आमचे सगळे मेंबर एकठांय आसलेले हांगा बसलेले आसात। सगळ्या ब्लॉकान एकठांय रावन काम बरे भशेन फुडें व्हेलें ते थांबचें ना ती ह्यार फुडें बरी भशेन फुडें व्हेतले। ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष कृष्णा नायक अकस्मात कसली उलोवणी न करता कसली नाराजी व्यक्त न करता आज अकस्मात भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केलो। दुःख जालें पूण ह्यो गजाली घडत रावल्यो राजकारण आसा। एकूच गजाल हांव सांगूंक सोदता की आयज परतून एकदा भारतीय जनता पार्टीन जे प्रामाणीक हो शब्द आसा लॉयल्टी जो शब्द आसा ताका परतून गालबोट लावपाचो प्रयत्न करून दाखोवन दिले की भारतीय जनता पार्टीक प्रामाणीक हे लोक नाका आसा तांकां असले लोक जाय ज्यांच्या मध्ये प्रामाणिक हो शब्द काबार जाल्लो आसा। दुसरे सुवातेर ज्या पद्धतीन मंडळ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो मंडळ अध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकर आणि प्रवीण आर्लेकर सांगता की नरेंद्र मोदीन निश्चय केला की काँग्रेस मुक्त भारत देश असो संकल्प केला आणि त्या संकल्पाच्या आधाराचेर खंय काँग्रेस मुक्त पेडणे करपाचें। म्हाका एकूच गजाल सांगूंक सोदता प्रवीण आर्लेकराक तुजी पयली खुर्ची सांबाळ 27 मागीर ह्यो बाता मार काँग्रेस काबार करपाचो अशें खूब पयले उबे हयातीन जांच्यांनी घोशणा केल्ली की काँग्रेस आमी काबार करतले काँग्रेसचे अशें करतले ते मनीस काबार जाले पूण काँग्रेस काबार जावना। काँग्रेस हो महासागर आसा ही विचारधारा आसा महात्मा गांधीजीची विचारधारा आसा पंडित जवाहरलाल नेहरूची विचारधारा आसा श्रीमती इंदिरा गांधीजीची विचारधारा आसा सरदार वल्लभभाई पटेलाची विचारधारा आसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची विचारधारा आसा आणि ही विचारधारा सगळे मिळून आयज मेरेन जो सेक्युलर जो आसा धर्मनिरपेक्ष देश आसा हो तांच्यांनी आयज मेरेन सांबाळलो आसा। आज ज्या पद्धतीन फोडाफोडी करून तुम्ही फुडल्या जनरेशनाक कितें मेसेज दितात कितें देख दितात ही फुडली जनरेशन सुद्दां आता तांकां सुद्दां कळलेलें आसा। आयज जनजी जी म्हणटा येणारे युवक जे आसा तांकां सुद्दां कळलेलें आसा की तुमचे षडयंत्र खंयच्या प्रमाणान वयतात। काँग्रेस कार्यकर्ते एकठांय आसा येणाऱ्या काळात तुमकां कळटलें जरी आयज आमी हांगा तात्काळ येयले तरी येणाऱ्या काळात कळटलें की काँग्रेसीचे कार्यकर्ते कितले आसा ते आणि येणाऱ्या विधानसभेनूय कळटले। प्रवीण आर्लेकर हो निष्कृष्ट दर्जाचो मनीस आसा इमॅच्युअर्ड आसा मॅच्युरिटी म्हणटात ती ना ताका असो इमॅच्युअर्ड मनशाक कोण साथ दितले हे पेडणेकार पळयतात पेडणेकार हेजो हिशोब दवरतले